प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आमचें शिवर्तमान जावन आसा मागची 12वी चीट 35 ते 37 पर्यंत. चॅप्टर 12 35 to 37. आनी आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजून सगळ्या लोकांक देव मंदिरांत शिकयता आनी तांकां एक प्रश्न विचारता. प्रश्न कितें? तो म्हणटा, हे जे तुमकां शिकयतात, हे जानवर, हे जे आदवोगाद, हे जे कायद्यान तुमकां शिकयतात ते कित्याक म्हणटात की जो क्रिस्त येतलो तो जातलो दाविदाचो पूत? अशें कित्याक ते शिकयतात आनी कित्याक ते म्हणटात? आनी भाव भयणीनो, जेजून ह्या शिवर्तमानान माकवाची 12वी चिटीन सादुसींक, फारिजियो लोकांक, हेरोदियानांक आनी हो जो आदवोगाद आहलो, हो जो स्क्रायब आहलो, जो कायद्यान हुशार आहलो तो, तांकां सगल्यांक देवाच्या उतरा प्रमाणे आपल्या जाणवेन, देवाच्या जाणवेन, पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं तांकां सगळे आपल्या प्रश्नांक जबाब दिता. आनी तो जबाब दिना फुडें सगल्यांक शांत करता. कित्याक जेजू जावन आसा देव, जेजू जावन आसा देवाचो पूत ह्या संवसारांत जो आयिल्लो तो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सगल्यांक प्रश्न विचारून ताका प्रश्न विचारले आनी ताणें प्रश्नाचो जबाब दिलो, तेन्ना सगलो लोक शांत जालो. पूण आतां जेजू तांकां प्रश्न विचारता, सगळ्या लोकांक, आनी म्हणटा, तुमी म्हाका प्रश्न विचारला, हांव तुमकां प्रश्न कित्याक विचारता? कित्याक तुमी असले प्रश्न म्हाका विचारूंक जाय ज्या प्रश्ना वरवीं तुमी कितें शिकतल्यात, तुमचें मन बदलतलें आनी तुमी म्हजे शिश्य जातल्यात. कित्याक जेजूक जाय आमचे बरोबर संबंद. फकत आमी बिश्टे आमी मिसाक गेल्या, हें मागणें केलें, नोवेनां केलीं, सगळें मागणें केलें, पूण आमी केन्नाच जेजू बरोबर संबंद दवरूंक ना. कसलो फायदो जातलो भाव भयणीनो? आनी ह्या वेळार जेजू प्रश्न विचारता त्या लोकांक. तो म्हणटा, तुमी ह्या सगळ्या तुमच्या देव मंदिरांच्या लोकां कडल्यान शिकतात तें बरें आहा, पूण पवित्र आत्मो जेन्ना दाविदाक आपलें मन दिता आनी तो बरयता, तो म्हणटा, तूं म्हज्या उजव्या हाता कडेन बस आनी हांव सगळ्या म्हज्या दुस्मानांक म्हज्या पांयां खाला घालतलो. भाव भयणीनो, दाविदान हें सगळें बरोवन हाडलेलें साम 110 वर्स नंबर 1. आनी जेन्ना जेजू ताका विचारता ह्या प्रश्नाचो जबाब दिवपाक, आगोट. कित्याक आगोट? भाव भयणीनो, त्या लोकांक त्या टायमार ते नको आहलें की जेजू खरेंच देवाचो पूत म्हणून. जेजून तांकां सांगूं ना की हांव पवित्र आत्म्या उद्देशीं ह्या संवसारांत जल्मलो म्हणून. ते समजताले की जेजू जावन आसा मोरयेचो आनी जुझेचो पूत. आनी ते केन्नाच नको आहलें की जेजू खरेंच जुझेचो पूत नासलो म्हणून. ताका ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्या उद्देशीं आंकवार मेरूचे कुसव्यान तो जल्मल्लो. आनी भाव भयणीनो, तो खरेंच दाविदाचो देव आसलो. आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान आहलो आनी तो मोरयेचो आनी जुझेचो पूत आहलो, तोच तो दाविदा सान ह्या संवसारान जल्मल्लो. म्हणजे खरे भशेन तो दाविदाचो पूत आहलो आनी तो दाविदाचो देव पूण आसलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हो प्रश्न विचारता जेजू, तो तांकां विचारता, लोकांक विचारता, असले प्रश्न तुमी विचारूंक जाय म्हाका. असले प्रश्न तुमी विचारूंक जाय. कित्याक? ह्या प्रश्ना वरवीं तुमकां हांव सजमणी दितलो. आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान
दोन टायपाचे मनीस असतात. एक जे प्रश्न विचारतात देवाच्या उतरांक रिगपाक, देवा बरोबर संबंध दवरपाक, कितें ताका सजमना ते सदांच प्रश्न विचारतात आनी पवित्र आत्मो हा आमचे कडेन जे आमच्या प्रश्नांक जबाब दिवपाक. आनी दुसरे मनीस आसतात प्रश्न कित्याक विचारतात, ते प्रश्न अशें विचारतात कित्याक जो देवाचें उतर परगट कोत्ता ताका त्रासान घालपाक, ताका दाखोवपाक की तूं कितें शिकयता तें सारकें न्हय, तें सगळें रॉंग म्हणून. आनी जेन्ना आमी असले प्रश्न जो देवाचें उतर परगट करता ताका रॉंग करपाक, ताका त्रासान घालपाक आमी कोत्ता, देवाक तें एकदम मानना. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सत. आनी जो मनीस जो खरो प्रवादी हा तो देवाचें उतर खरें स्वतान सजमयता. आनी जेन्ना तो स्वतान सजमयता पवित्र आत्म्याचे उदेशी, थंयसर पवित्र आत्मा सदांच हाजीर आसता आनी थंयसर मिलाग्री आनी पेकोणी आनी खूब बऱ्यो वस्तू जातात. भाव भयणीनो, आमकां गरज जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट कोत्ता खरेंच आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. कित्याक जेन्ना मनीस आपल्या जानवायेन आपल्या मन घालून देवाचें उतर परगट कोत्ता तेन्नाच कांयच पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर जायना आनी थंयसर फटिंगपणां जाता. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी तो देवाचें उतर परगट कोत्ता तेन्नाच की थंयसर देवाची पदवी, देवाची महिमा थंयसर हाजीर जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना आयज आमी देवाच्या उतरान आमी रिगल्या, देवाचें उतर आमी नियाळटा आनी आमी त्या देवाचें उतर शिकता, गरज आमकां ह्या उतराचेर नियाळ करपाक, पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्म्यान आमचे सगळे प्रश्न विचारपाक आनी पवित्र आत्म्यान आमकां शिकोवपाक आनी सगळे आमचे दुबाव पयस करून आमी जेजूचे शिश्य जावपाक. आयज खेरीत भाशेन तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां आनी हांव सजमतां की तुमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगल्यात म्हणून आनी शिकतात म्हणून आनी देवाच्या उतरा वरवीं तुमचो भावार्थ वाडत वता म्हणून. तुमकां सगल्यांक एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.